गोंयच्या मुक्ती खातीर खुबशा गोंयकारांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिल्लें। तांची याद टिकोवन दवरप ही जनतेची आनी लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आसा। हाका लागून गोंय मुक्ती खातीर ज्या दिसा ज्योत पेटयल्ली त्या दिसाचो उगडास म्हण पेडण्यां तालुक्यांतल्या सगळ्या पंचायतीच्या नवनिर्वाचित पंचायत मंडळान लोक कल्याणा खातीर एकत्रीत जावपाची गरज आसा, अशें आवाहन पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकर हांणी पत्रादेवी पेडणे हांगसर आयतारा केलां। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। बलिदान दिले त्यांच्यानी केन्ना आपलो स्वार्थ साधूना। त्यांच्यानी गोंय एकवट जावचें, गोंय लोकशाही जावची, गोंया भितर कितें सांगता तशी कामां जावची आनी लोकांक लोकशाही राज्य मेळचें म्हणून त्यांच्यानी आपलो बलिदान दिल्लो। आमी ताजे फुडें कांयच न्ही, पण आमी जो त्यांच्यानी विश्वास दवरला त्या विश्वासाक पात्र धरून आमी फुडलीं कामां करूं। आनी म्हाका विश्वास आसा की आजची जी टीम आयल्या पंचायतची, सरपंची आनी म्युनिसिपालिटी काउन्सिलची सगळ्यांक उमेद आहा काम करपाची, सीप आमी फुडें व्हरपाक जाय। आनी मात तुमचे सगळ्यां कडेन अन्याय वो कोणाक जावपाक दिनाका। जें काम आमकां जावपाक जाय तें काम हें फुडें व्हरुया। आनी कोणाचेर अन्याय जाले सगळे पंचायती म्युनिसिपालिटी एकठांय जावन थंय आमी झूज दिवया आनी ताज्या खातीर तुमी म्हाका सगळे सपोर्ट दितले। तुमी खरेंच पुण्यवान आहात। जे पाडेले आज जातले पळय ते सगळे पुण्यवान जातले, कारण तुम्ही खरी सेवा आज करता। कारण लोकांनी हो धंदो सोडलो आणि तुम्ही परत तयार करता आणि ती महिला पुढे सरून तयार करता। एक चॅलेंज तुम्ही घेतलेली आहात, ती फाटी सरनाका। दुसऱ्या बाबतीत सकाळी बरोबर 10 वाजता मेजर जनरल कॅन्डिडेट यांनी भारतीय ध्वज पणजेत फडकयलो। सांजचो 4:30 पर्यंत सगळा गोवा त्यांनी ताब्यात घेतला। पोर्तुगीजांचे जे गव्हर्नर जनरल होते व्हायसरॉय सिल्वा यांनी भारत सरकाराकडे आपली सूत्रां सुपूर्द केली आणि शरणागती पत्करली। अशा तऱ्हेन गोवा मुक्त झालो। गोवा मुक्त झाल्यानंतर गोव्याचे जे पहिले भाग्य विद्यार्थी, पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर ज्यांच्यानी खेडोपाडी शाळा सुरू करून ज्ञानगंगा सगळीकडे पावयली।